रोहन बाब, रेंट कॅबान एक्सिडंट आता वाढत आयजूय जालो. प्रायवेट गाडी दिल्ली रेंट कॅब म्हणून तितून एक्सिडंट जाला. सो let us be very clear. Whatever said and done, what is happening, we have to accept. Along with our chief minister and the respective departments, we have to have a holistic approach. बंद करपा जाय, चालू करपा जाय, तांकां बाबा what are the SOPs for them to operate. हांगा ते येतात, irresponsible वागता, they become irresponsible tourist. तांचें कांय वचना, वता तो आमचो जीव मनशाचो जो आमचो हांगा आसता. And I think it has to be taken as a priority. There are issues and there are concerns. I think, but it needs a holistic approach. अशें न्ही की तुमी प्रेस विचारलें आमी कितें करपाचें. It is not to comment. It is we have to find solutions to these problems. बॅन केलो जाल्यार सोल्युशन, काय सिस्टम घाल्यार सोल्युशन, काय कितें करपाचें हाका being a tourism destination. So I think the chief minister has to hold a interdepartmental meeting and take a holistic approach. So, but somewhere also the tourists should also take that responsibility to drive properly. लास्ट टाइम हांवें तुका म्हणलां मरे कुछ भी चलता है हांगा चलना म्हणून. सो ताजे काय थोडे एकदां चिमटो काडल्यार कळटा. समज ती गाडी आपटल्ली, ताजे बाबा ती कोणान दिल्ली, ताजे प्रोसिजर्स फॉलो केल्ले काय ना, नाल्यार ते रेंट कार बाबा आमी एक्शन कितें घेतलें. देर हॅज टू बी एक्शन ऑन दीस टायप ऑफ रेंट कार्स इफ द प्रोसिजर ऑफ गिवींग ऑल्सो वॉज नॉट फॉलोड. ते कालचो इन्सिडंट पळयलो, ती थार CCTV खातीर दिश्टी पडटा. इमॅजीन तूं नाल्यार तुजो कोण तरी सोयरो आशिल्लो थंय. आज आमी CCTV टॅक्नोलॉजी खातीर दिश्टी पडटा. इमॅजीन तुमचो कोण तरी आशिल्लो थंय लागींचो. And keep yourself in that position, then you will talk much better on this issue. That is why I said holistic approach. लायसन्स बंद केली रेंट कॅबाची जाल्यार प्रायवेट दिवंक लागले आतां. सो ताजेरूय म्हणलें मरे हांवें ते सगळें आमी हांव तूं कितले चर्चा करूंक शकता, म्हजे कमेंट दिवंक शकता, पूण एकदां तो इशू काबार करचो पडटलो. जसो टॅक्सीचो इशू कंटिन्युअसली येता ट्युरिस्टा भितर बाकीचे. आमी सदांच म्हणटा सगळे आमचे तशें नासता, पूण दोग जाणां खातीर त्रास जाता. अशें टॅक्सीचो इशू, वेरी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, होलिस्टीक अप्रोच फॉर दीस, all this have to be synced and kept. And once we need to finish this issue, नाल्यार त्याच इशू त्याच आमी चर्चा करता. नॅशनल मिडिया सुद्दां आतां घेवंक लागला टॅक्सीचो इशू. आमी एक पयलो पोस्ट तांच्यांनी नॅशनल मिडिया म्हणजे कितें जाता, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, Goa gets highlighted on a much bigger platform. Not that there are no challenges in other tourism states or any part of the world. But tourism, हांगा गोंया टुरिस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान बारीक विशय सुद्दां बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएन्स जावं बाकीचे गेट्स हायलायटेड. सो वी हॅव टू मॅनेज इट. As we look at value over volume in terms of the market, we also need to ensure that responsible tourists come here कि कुछ भी नहीं चलता है. लास्ट टाइम म्हणलें. थँक्यू.